A25. प्रणाम तुका सोनिया, वंदन तुका दनिया, सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेता आम्ही सगळेच रस्ते संगी, तू सर्वे सोदरी. वर्णूक आमच्या जायला पदवी तुझी वरती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाखय, जीव तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसाची मिसा हे बरी आसात. वालेरियन पिंटो हाच्या आत्म्याक मीस दिता अनिता डिसोजा. फ्रांसिस डिसोजा हाच्या आत्म्याक मीस दिता स्टॅनली डिसोजा आनी कुटाम केम्मान. प्रज्वल जॅस्मिन डिसोजा हाच्या पहिल्या वर्साच्या उडासा खातीर मीस दिता ताची कुटुंबादारां. तशेंच पुलगत्रेंतल्या आत्म्याक मीस दिता जेनेविया लोबो आनी कुटाम. जॉर्ज वलेरियन डिसोजा हाच्या आत्म्याक मीस दिता प्रतिमा रॉड्रिगस. विलियम फर्नांडीस हाच्या आत्म्याक मीस दिता रोशन फर्नांडीस. मोंतो डी क्रूज हाच्या आत्म्याक मीस दिता विलियम जोसेफ कॉन्सेसो. मेरी मेनेझस हेच्या आत्म्याक मीस दिता अलेक्स मेनेझस आनी कुटाम पुत्तूर. एडवर्ड डिसोजा हाच्या आत्म्याक मीस दिता शरण लोबो. फिलेमोना आंतोनी हिच्या आत्म्याक मीस दितात तिच्यो दुवो. तशेंच एलिझा डिसोजा आल्लिपादे तिच्या 76व्या जल्मदिसा संदर्भार देवाक अर्गां जावन हे मीस दिता. तशेंच फेलिक्स मेबल आनी मेलरॉय पेरीस अर्गां मीस जावन हे मीस दिता. दुसऱ्या जल्माच्या संदर्भी मायरा जायना रेबेल्लो हाच्या दुसऱ्या जल्माच्या संदर्भी. तशेंच सेलीन रेबेल्लो मुंबय बऱ्या भलायकेक आनी मोतीच्या समाधान मेळिल्ल्या खातीर आनी जल्मदिसा संदर्भार हे मीस ती दिता. तशेंच आज आमकां आयचें जेवण स्पॉन्सर केलां. पहिल्या वर्साच्या उडासाच्या संदर्भार प्रज्वल जॅस्मिन डिसोजा हाच्या पहिल्या वर्साच्या उडासाच्या संदर्भार ताच्या कुटुंबादारांनी आयचें जेवण आमकां स्पॉन्सर केलां. ताच्या आत्म्याक ससन विशय आमी मागता आसतना ताच्या कुटुंबाच्या संद्या बसून प्रत्येक तरान आमी मागया आनी आमचे ही सक्कड इरादे ते सावा ह्या संदर्भार ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी भेटोवन दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, शनिवाराचो दीस मोरये मायेक आमी मान करचो दीस जावन आसा आनी तशेंच आयचो दीस ह्या दिसा प्रत्येक तरान
बाबसाहेब सिक्स्तुस दुसरो आणि संगाती हाचें स्मरण पवित्र सभा करता. भावार्थाक तांणी साक्ष दिल्ली. सुरविल्ल्या पवित्र सभेन जायते कश्ट आसले तरी ते धैर्यान जेजूची शिकवण कितें आसा ती तांणी पाळिल्ली आनी भावार्था खातीर आपणाचें बलिदान भेटयिल्लें. मोरी भावार्थाची आवय जावन आसा आनी भावार्थाक एक उत्तम साक्ष मोरी जावन आसा. आमचोय भावार्थ मोरये परी आसच्याक सुमयाची कृपा आमी मागया आनी आमच्या भावार्थान आमी सदांच तिरासान सांबाळूंक सुमयाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. नितळ काळजान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमकांच आमी आयतीं करया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांनुसरण सांगता. मनान शिंदून थोनान असर वायट धरून आनी बोरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत. प्रार्थुया. काकुळदार देवा आमी भोव असक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवय सोगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या अस्कतकायेन आमकां बोळ दी म्हण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. विधिविवरण पुस्तकांतले वसा. म्हज्या लोकां लागीं म्हणालो, आयकिये इस्रायेला, सेरेस्पोर आमचो देव एकलो सेरेस्पोर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सेरेस्पोरा तुज्या देवाचो तुवें मोग करी जाय. आनी आयच्या दिसा हांव तुमकां फरमायता ती उतरां तुमच्या काळजान कोसोवन दवरी जाय. ही उतरां तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकय जाय आनी घरान विशेव घेतना जावं हेवशीन तेवशीन वेतना जावं म्हणजे सरसंदर्भांनी ह्या विशीं तुवें तांचे लागीं उलय जाय. ही उतरां तुज्या हाताक एक कुणा कशी तुवें बांदी जाय आनी तुज्या कपालार एक कोपेल कशें दवरी जाय. तुज्या घराच्या दरवंताचेर आनी बायल्या गेटीचेर तुवें ती बरी जाय. जो गांव आपूण तुमकां दितालो म्हूण सेरेस्पोरान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घालून बसयलेले त्याच गांवांत तो तुमकां भितर हाडटलो तेन्ना ते तुमी बांदूंक नातलेली व्हड आनी ग्रेस शहरां, तुमी कश काडी नातलेली बऱ्या सवलताची बरी बरी घरां, तुमी मारूंक नातलेल्यो बांयो, तुमी रोयनातलेले दाका मळे आनी ओलीव तोटां तुमकां मेळटली. हे सर आसून तुमी दादोशी जातल्यात
तेन्ना सत्राय करा आनी ताणें तुमकां इजिप्त देशांतली तुमच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडल्यात त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी बेभिरांत धरा, ताची सेवा करा आनी ताच्या नांवान आनगल उलया. देवाचे उतारे. देवाचे वडकार. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजे बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा, तुंच म्हजे बळ. सर्वेस्परस म्हजे काडप, म्हजे बुरूस आनी म्हजो सडवंदार. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. म्हजो देवस हांवें आसरो सोदून वेचे काडप, तोच म्हजे डाल, म्हज्या स्वरक्षणेचे शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचे कोटे. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. सर्वेस्परस म्हजे काडप, तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विसलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता. आपणे माकलेल्या राजाक तीर मोगान सांबाळटा. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मोरनाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सभेयाचो माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी कोण एकलो मनीस जेजूची येवन ताजे मुखार सरपडोन म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची बिरमोत भाव ताका मरलोक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की सबार पवटी उज्यांत आनी उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशी हाडलो, पूण ताका बरो करूंक तांचे निमती जालें ना. तो वळ जेजून जाप दिवन म्हळें, हे अविश्वासी आनी बळबुदीचे संतते, केदोळ पर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें. कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें. हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीं. ताका हाडटच जेजून ताका बेस्टायलो आनी देंवसार ताजे तावन भायर गेलो. अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शीस ताचे सरशीं येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना? तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून जाप दिली जेजून, खरेंच हांव तुमकां सांगता, एका सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ सयत तुमकां आसात जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वच म्हूण तुमी सांगा आनी तो वेतालो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणजे कितेंच आसचें ना. देवाचे उद्धार हे वाकणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सासवाचें बी आनी आमचो भावार्थ ह्या विशयाचेर आयचो नियाळ आमी करया. हाच्या दुसऱ्या भागांत आमी पळोवचें जाल्यार जेजू ताच्या शिसांक भावार्थ कसो आसा जाय म्हणून सांगता. आनी आमकां कळीत आसा सासवाचें बी आमी सासांचो उपयोग करता. सासवाचें बी भोव ल्हान, आमी तें हातांत धरयेत आनी आमकां कळटा सासवाचें बी कितलें व्हड आसा, कशें आसा म्हणलें आमकां कळीत जाता. आनी आमी पळयता सासवाचें बी कशें भोव ल्हान गे, तशेंच जेजू म्हणटा भावार्थ. भावार्थ आमकां दोळ्यांनी पळोवंक जायना तरी तो अनुभव करूंक आमकां साध्य जाता. भावार्थ आमकां तो अनुभव केल्यार मात्र ताची गुणाय आमकां कळटा. सासवाच्या कणांतलो भावार्थ, सासवाच्या कणांतलो भावार्थ म्हळ्यार सासवाचें बी पळयलां मस्त ल्हान तें. आनी जर तें आमी पळयता सासवाचें बी भोव ल्हान तरी तातूंत जेजून सांगचें बरें, जेजून सर्गींच्या राजा विशयांत उल्लेख करता आसतना थंयसर आमी पळयता कशें सासवाचें बी भुंयत पडोवन भुमीर पडल्या उपरांत तें व्हड जाता आनी सुकणीं येवन ताचेर घोंटेर बांदतात. म्हणजे तें सर्व रुखां पैकी व्हड जाता म्हणून जेजू म्हणटा. पूण थंयसर तितलो म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक दिसचें तरी, तशेंच आमचो भावार्थी तितलो ल्हान आसा तरी, म्हणजे सासवाच्या बिया तितलो भावार्थ आमचे थंय आसा तरी तो वाडोवन रूख जाता म्हणून जेजू स्पश्ट करता. आनी चवथ्यान आमी पळोवचें जाल्यार सक्कड बियाच्या की सासवाचें बी भोव ल्हान. तशेंच जर म्हज्या काळजांत हांव भावार्थ दवरतां, जर म्हजे थंय हांव भावार्थ दवरतां, तो व्हड सासवाच्या कणांत तितलो भावार्थ म्हजे थंय आसल्यार तें वाडोवन एक दीस रूख जाता म्हणलें स्पश्ट चित्रान जेजू दिता. आनी आज म्हाकाच हांवें विचारूंक जाय, म्हजे थंय तो सासवाचो कण आसा गी, म्हजे थंय भावार्थाक हांवें जागो दिला गी. हे सवाल म्हाकाच हांवें विचारूंक जाय. म्हजें जिवीत कशें आसा? हर एक आमिसाच्या बलिदानांत हांव वांटो घेतां. वांटो घेता आसतना जेजूचें मांस म्हज्या काळजांत जेजूकच हांव खाण घेतां. पूण भावार्थ म्हजे थंय कितलो आसा? जर सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ म्हजे थंय आसा तर व्हड जावन रूख जावन सुकणीं येवन तांदूळ घोंटेर दवरतात. आनी तितलो व्हड म्हजो भावार्थ जायत. आनी तो व्हड मात्र जेजू बरें, जेजून कशें जायत्यांक गूण केलें तेच बरें म्हाकाय साध्य जातलें. तर सासवाच्या कणास भावार्थ आमच्या हर एकल्या थंय आसच्याक ती कृपा आमी मागया. तसोच आमी आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. आमेन. C13. आमचे वोपसी जावं बापा, मोन
आमचे अर्पीत हांव तुका धन आमचे भेटयत हांव तुका काण घे घे बापा वायन बुंडो तुका भेटोसो साथ आमच्या कश्टा वावराचो घे तूं मोग आमच्या काळजाचो काण घे घे बाबा तन आमचे वपसीता बापा मोन आमचे अर्पीत हांव तुका धन आमचे भेटयत हांव तुका काण घे घे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्विता देव बापाक मानता तसलें सौंदय मन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेव देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेचे आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सभे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर हे अजापवंत तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत अवकार मरियेचो भक्तीन आमी उगडास काडटा आनी तिच्या दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखनता शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरमेत तुजी दयाळाय तुझ्या पवित्र तुझ्या ल्हानवीक साकरणेचेर खाकोळतीन तुवें नदर घाली आनी अशें सोडवून येन मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखनता सरकार तांचे वाखणेक आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्वतो सरकानी संसार भरला तुझ्या वैभवान मून सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय मून सर्गी तुका जय जय मून सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता
जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान सतत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पदकाच्या बक्षानेक मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलां देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरून एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाच्या माये संगती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सस्वाच्या कणांतलो आमचो भावार्थ आशाक सुमयाचो आदार आमी मागया. ताणें शिकयल्लें प्रार्थना तिरगिवोन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवय आसो. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभली आमी सर्वांच भागी. सुम्यात भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या धर्णांच म्हाका भलायकी मेळटली. D52. मोज्या काळजा दाराय भितर येवं आशेता. मोगान मोजे काळीज भरून सोम्याक लालेता. ये जेजू मोजे थंय ये शांती तुझी हाडून ये जेजू मोजे थंय ये कृपा देणी घेवन ये जेजू मोजे थंय ये शांती तुझी हाडून ये जेजू मोजे थंय ये कृपा देणी घेवन पावना म्हाका तरी सोमिया येता. काळजांत मोज्या रावता. काकूट तुझी म्हजेर भरपूर वतून म्हाका तूं सांबाळता. ये जेजू मोजे थंय ये शांती तुझी हाडून ये जेजू मोजे थंय ये कृपा देणी घेवन ये जेजू मोजे थंय ये शांती तुझी हाडून ये जेजू मोजे थंय ये
देणी घेऊन ये. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या वैसोग ढास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. अवकार मायेची देख घेवन आणि तिच्या आदारान तेच जिवान दिसान दीस अदीक अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सडयलेलें भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वोद्विदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसुनेयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे गुणगान. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी. उलो मारता माये, आमी तुझी भुरगी. तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुझे चरशी येता. विघ्न अनवारांत सुखा दुखांत माय तुझो आदार मागता. विघ्न अनवारांत सुखा दुखांत माय तुझो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी. धुलो मारता माये, आमी तुझी भुरगी. सकाळींची पेटवणी जेजूच्या दैवीक काळजा. आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी. कामांनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तरेच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुका स्खळ नासतना भेटोवच्या समेस्त हृदया पासत भाग्यवंत अवकार मरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या आपोस्तलतेच्या इराद्या पासत आनी पाप साहिबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयता. सर्व तुजे पासत येजूच्या भोव पवित्र काळजा, येजूच्या देव काळजा, तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी सोडूं हांव कशी व्हरतां. सोम्या जेजू, तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राखमच्या भोव भाग्यवंत पाप साहिबाक सातू ताका उजवाड घटाय आनी बुजावड. म्हज्या देवा, म्हज्या साहिबा, हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्करणी नमस्कार करता, व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहिबा.
म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समज पातकां म्हजे पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसय बा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजे पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. सोम्याच्या बुडव्यान बरी एक बरी कबार हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस्त झाली. नमान मरी कृपेन भरले. सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते सांग. नमान मरी कृपेन भरले. सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरी कृपेन भरले. सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावस आमचे खातीर प्रार्थया ए सोम्या बुडव्यान बरी कबार दिले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जण जाल्या. तुझ्या कष्ट आणि कुर्सा वरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी ओत म्हूण आम्ही मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आदी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आदी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आदी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला. तुझ्या दाबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. भावार्थाचे विधान. सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातैन ते एक सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव तेर सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातकां खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आणि कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं ससनीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फुटफन पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता. आमेन. बरवशाचे विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बोगसाणी आनी ही जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयला. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान. सर्वेस्परा देवा सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान. म्हजे देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पातकांचे समय सुकयतले म्हूण तिर्निचव करता. आमेन. सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक
ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तू पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभावलो अंकुर मर्येतावन जल्मालो पोन्स पिलाता काल ताणे कश्ट सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिव्या आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचे बक्षाने कुडीचे जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोरयेक समर्पण म्हजे राणये आनी माये हांव म्हाका सगळेंच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळेंच कांयच दवरिनासतना देखून ये मुखाळी माई हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजे आस्तानी वस्त म्हळ्या बरी. ये मोरये पाप करनातल्या तुज्या गप समा मारिफात कर म्हजी कोडणीस कळ आनी म्हजो आत्मो बागेबोन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मोरये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. बरे मन जोडूंक सांजुचे गडे मागणे ये बागे बोल सुसे जेसूच्या आनी मोरयेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हज्या जिणयेक मरणाची मोर पडटना ये बागे बोन बापा जेसूक आनी मोरयेक सांगता काण घेवन म्हजी कुमकेक ये आनी सोड दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणयेंत आनी मरणांत ए जेजू जुसे मोरये मुसोत मोदिता आमेन. मुघल पुत्रा सुवे अंगार बरी आशीर्वाद देवांगा भाग्यान कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.